योगार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. वेर्णा ते एमपीटी मेरेन कंटेनर वाहतुकी खातीर 4 पदरी रस्तो गरजेचो. सरकारान करचो विचार. सीआयआय चेअरमॅन अतुल जाधव सांगता. भारतात फाटल्या 24 वरांत सुमार 31,000 कोरोना केशींची नोंद. 403 जाणांक आयले मरण. नव्या केशींच्या बाबतीत केरळ आघाडीचेर. गोंयांत 76 नव्यो केशी जाल्यार एकल्याक मरण. गोंयभर रक्षाबंधन व्हडा उमेदीन. भयणुल्यांनी आपल्या भावाक ओवाळीत आनी तोंड गोड करीत बांदली राखी. 22 ते 25 ऑगस्टा मजगती गोंयांत कमी अधिक प्रमाणात पडुये पावस. कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत लायतलो हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेर्णा ते मुरगांव बंदरार कंटेनर वाहतुकी खातीर 4 पदरी रस्तो ना. हो रस्तो सामको गरजेचो. रस्तो नाशिल्ल्यान कंटेनर वाहतूक रातच्या वेळार जाता. एखाद्या वेळार अपघाताचोय धोको आसता. हो 4 पदरी रस्तो जालो जाल्यार सगळ्यांकूच बऱ्याक पडटलो. देखून सरकारान हाचेर विचार करचो. सीआयआयन मागणी केल्या. कोरोना महामारीच्या काळात धंदो ना अशें एमपीटी आनी राजकीय फुडाऱ्यां कडल्यानय आयकपाक मेळटा. अशें आसले तरी गोंय हे फार्मा उद्देगा खातीर खूब फामाद आसा. मुरगांव बंदर लागीं आसूनय फार्मा कंपन्यांची चडशी वाहतूक रस्त्या वयल्यानच जाता. वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन 4 पदरी रस्तो जालो जाल्यार सगळ्यांकूच बऱ्याक पडटलें अशें सीआयआयचो चेअरमॅन अतुल जाधवान सांगलें. सद्याक फार्मा कंपन्यांच्या कंटेनरांक रस्ते मार्गानच वचचें पडटा. रस्त्या वयल्यान वाहतूक करपा खातीर वेळेची मर्यादा आसा. जे हांगच्यान पयली बोट येताली पळय 3 ऑगस्ट आतां पळय येवपाक बंद जाली. दॅट इज कंटेनर ट्रॅफिक. नाव कंटेनर ट्रॅफिक इज द मोस्ट क्लिनेस्ट ट्रॅफिक टुडे इन द वर्ल्ड. So everybody gives importance to the container traffic. Now how do you get container? Why it has stopped? Because जेन्ना कंटेनर मनीस कोण एक्सपोर्ट करपाक सोदता नाजाल्यार इम्पोर्ट करपाक सोदता थ्रू मार्मुगांव पोर्ट, इट हॅड टू ट्रॅवल टू द सिटी. बट ते सिटी वता आसतना वॉट इज द प्रॉब्लेम इज दॅट कंटेनर कॅनॉट गो टू द सिटी ड्युरिंग सर्टन टायमिंग्स. सो इट कॅन हॅपन ओनली एट नाईट. नाव दॅट द शिप कम्स ओनली वन्स इन 10 days, वन्स इन 15 days. वी कांट हॅव दॅट कायंड ऑफ थिंग. कित्याक जो केन्ना प्रोडक्शन एज अ CII वॉट स्टडी वी हॅव मेड with other industries is that ताका समजा एक प्रोडक्ट धाडपा जाय, एक कंटेनर धाडपा जाय मेडिसिनाचो. नाव वेर्णा हॅज बिकम द हब ऑफ मेडिसिन मॅन्युफॅक्चरींग. पण ताका एक कंटेनरचो व्हॅल्यू आसता 5 कोटी रुपया. नाव फॉर हिम इट इज बेटर टू सेंड बाय रोड बिकॉज कम टू मार्मुगांव पोर्ट इटसेल्फ ही मायट टेक 16 hours or 18 hours or 20 hours which is a 10 kilometer distance. During that period तुका तो कंटेनर पावता JNPT आनी JNPTच्यान फुडें ताका कनेक्शन आसता वचपाक USA or Dubai or Europe. Now if he misses that, his product again lies there for another next till the next ship comes. So endeavor from our side, that is CII side, is that the industry what is suffering and the container traffic which has stopped, how to start it the first. And most important for that is the this Verna highway which is connecting to the Marmugao port. Unless and until that is done, and once that is connected, then you will find that the traffic flow will be there. There is no timing restrictions will be there for the road with the containers to go, and it will be smooth flow. So that's like the product जर सांचो रेडी आता and फाल्यां जर बोट येवपा आसा जाल्यार at least within 2 hours or 3 hours he'll be there with all the custom formalities which is there, and those medicines can reach fastest to the any part of the world. We thought we have made it compulsory for the Food and Drug Administration to have their office here. तर आता जे सगळे फार्मास्युटिकल जे कंटेनर असतात पळय जे वतात डायरेक्ट फ्रॉम रोड, दॅट कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड कम्फर्टेबली थ्रू द मार्मुगांव पोर्ट. सो इट विल गिव अस अ क्लीन कार्गो, क्लीन बिझनेस अँड फास्टर ट्रान्सपोर्टेशन. इट विल बेनिफीट द इंडस्ट्री, पीपल ऑल्सो, अँड द वास्को सिटीन जे ॲक्सिडेंट जाता पळय ते सगळे बंद जातले. म्हाल वाहतुकेचे दर दिसाय उत्पादन करप शक्य आशिल्ल्याचे अतुल जाधवान सांगले. And for that containerization of cargo and movement of cargo, these vessels should come at least once a week. In fact, it should be per day, but we can work out with our barges also, we can work out the daily service. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मसण भुंयेच्या विशयावयल्यान फातर्पा किटला पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली. मसण भुंयेच्या भोंवतणची परिसर निवळ करपाचो थाराव आयतारा घेतिल्ल्या ग्रामसभेत घेतलो. तशेंच पंचायत इमारत धाकटी आशिल्ल्यान ग्रामसभा आनी हेर बसको इमारत भितर घेवप शक्य ना. ताका लागून नवीन बिल्डींग बांदपाची मागणी लोकांनी पंचायती लागीं केली. कोमुनिदाद ना जाल्यार सोसिएदादी कडल्यान जमीन घेवन पंचायत घर बांदचे थळाव्या लोकांनी पंचायती लागीं मागणी केल्या.
कित्याक तर ग्रामसभा आनी हेर बसको घेवपाक पंचायतीत सुवात ना. आयज पावस पडलेलो जाल्यार ग्रामसभा घेवपाक मेळटा नाशिल्ली. देखून पंचायतीन नवे बिल्डिंगे खातीर यत्न करचो अशी मागणी तांणी केल्या. आमगेल्या फातर्पा गांवचे जी मसण आसा, स्मशान भुमी आसा, थंय एक वेल विशर आनी गांवचे सगळे भुरगे अशी फुडें सरोन थंय सगळी झाडां जाली आसतालीं आनी कोणालें मरण व्हरपाक थंय त्रास जातालो. ते मरण व्हरपाक त्रास जातालो आनी ते मरण व्हरता तेन्ना खंय झाडां बीड उरता व्हडली जाली आसताली. ती पयलीं मारप आनी मागीर मरण करप, हेतून भितर खूब प्रोसेस टायम जाता आनी त्रास अशें ते भितर जिवाणी उरोवंक शकता, कितें उरोवंक शकता. म्हणून सगळ्यांनी मेळून एक ती निवळ करपाचें अशें म्हणून एक डिसिजन घेतलो. सिमेंट घालपाचें, पोंदान वयल्यान पेवर्स घालपाचें. पण जेन्ना तशी करपाची जेन्ना हें येयलो, जेन्ना करपाक काम सुरू केलें तेन्ना कितें काय म्हणल्यार येयले आनीक आमच्या गांवच्या डेप्युटी सरपंच जो आसा तेणे येयले आनी डायरेक्टली स्मशान भुमीक लॉक मारले. लोकांक एक मना भितर एक संभ्रम निर्माण जालो आनी कितें म्हणपाक लागले की एक बरेलें काम जें करपाक फुडें गेलां आनी तें आडोवप म्हणल्यार एक कितें करूं सोदता पंचायत. आनी रोखडीच 1-2-3 दिसांनी पयलीं ग्रामसभा आसली म्हणल्यार सगळे लोक पयलीं थंड रावलो. ग्रामसभे आमी विचारया, प्रश्न विचारया, उत्तर जर सारकें सॅटिस्फायींग मेळटा जाल्यार बरें जालें. आज सगळे लोकांनी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता सगळे लोकांक, कारण सगळे लोकांनी एकठाम रावले आनी युनॅनिमसली आज एक हो डिसिजन जाला की तें काम आज तशें फुडें व्हरचें. हो जें आसा एक खऱ्यांनी एक बरो डिसिजन ग्रामसभेक जाला. काम जातालें. म्हाका कोणी फोन केलो तुमगे मशिनी काम तुम्ही पंचायती अंडर केलं का म्हणून. हांवें म्हणलें ना म्हणून आमकां काय कळना. म्हणटकीर हांव आमगे एका सेक्रेटरी गेले, डेप्युटी सरपंचाक गेले आनी पंचाक गेले आनी हांव इन्स्पेक्शनाक गेले. थिंग गेले कडेन पळय जाल्यार लॉक मोडले आसा आनी थिंग ओपन आसा. म्हणटरीच सगळें पळयलें आनी हांवें मागीर डेप्युटी सरपंचाक सांगलें कितें म्हणून ताका तें लॉक आसा आनी थिंग काम चलता अशें म्हणून. म्हणून हांवें ताका लॉक मार म्हणून सांगलें. सगळ्याक आमी पळयले डेन खंय पळयले डेन कुंकळी वेड्या सगळ्या मशिनी लॉक मारल्या आसता. आमगे हांगा गेटी लॉक उरता, गेटी लॉक आसता आनी आमगेले हांगा अशें म्हणत न्हू. म्हणून आमी ताका हांवें डेप्युटी सरपंचाक सांगलें मातशें लॉक मार म्हणून. आमी कोमलदाची जागा सांगला आनी जाता म्हळ्यार आमी करतली. लेटर दिले तुमी? लेटर दिले आसा आनी आमी करतले. ओके, कुमुलदादीन दिल जाल्यार तुमी पंचायत घर बांदतली. आमी रेडी आसा पंचायत बांदपाक. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात ही जी फातर्पे पंचायतीची, फातर्पा किटल पंचायतीची ग्रामसभा, आज ग्रामसभा चालू आसात. आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयता पळय ही जी पंचायत आसा ही पंचायत 10 मिटरां भितर म्हणजे 100 मिटरांची घर सुद्धा ना हें. आनी आज अशी भायर लोकांक ग्रामसभा घेवची पडटा. आज कितलेशे लोक हांगा ग्रामसभे येयले कडेन आसात. आज पळोवपाचें म्हळ्यार खरेंच दुख्खाची गजाल आसा. कित्याक आमी पयरूच भारताची जे जवळ 100 वर्सां आमी पूर्ण केले कडेन आसा आनी ह्या 100 वर्सांक हांगा डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय होच डेव्हलपमेंट. एक वटेन सरकार म्हणटा आमी पंचायतीक इतले पयशे दितात तितले पयशे दिता, दिवपाचे केले कडेन आसा दिता. पूण हांगा पंचायत घर बांदपाक हांगा हेल्प कोण करना. हांगा कितल्योश्यो कुमनेदाद आसात, कितलेशे जाणांली जागे आसात, पूण हांगा कोण 100 मिटर दिवपाक हांगा फाटी सरता. खंय तरी ह्या पंचायतीक खंय तरी एक जागो जी कुमनेदाद आसा या सोसोदाद आसा हेणी दिवपाची आज गरज आसा. आज पावस ना म्हणून आज बऱ्या पडलें की आज ही ग्रामसभा घेवपा मेळ्ळी भायर. पूण जर पावस येयत तर ह्या ग्रामसभा घेवपा मेळटली काय ना हें तुमीच पळोवचें पडटलें. कित्याक आतां तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात कितले लोक आसात. पूण अश्यो ही एकच न्हय, अशी खुबश्यो पंचायती आसात की तांकां पंचायत घर म्हणटा तें ना. आनी आज हांगा जायते इश्यू येयले कडेन आसात. हे इश्यू लोकांच्या तोंडांनी आयकव्या आमी कितें चलता म्हणटा तें. गोवा 360 खातीर फातर्पा पंचायतींतल्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 30,948 कोरोना केशींची नोंद जाली. एक्टिव्ह केशी 3,53,000 पावलो. देशांतल्या एकूण कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3,24,00,000 पावलो. कोरगांव पेटेवाडा वयल्या दूध उत्पादक संस्थेत गोंधळ चल्ला. थळावो दूध उत्पादक शेतकार बाबू शेट्येन आरोप केला. आमचे कडल्यान 22 रुपया लिटर दूध घेतात आनी आपूण भायल्या भायर 60 रुपयांत विकतात. हें जर आमी केलें जाल्यार आमकां नोटीसी धाडटात. आमकां फावो तो दर मेळना. गायी आनी तांचे खावडीचो खर्च परवडो सारको ना.
तातूंत रिणाचें वजें अशे परिस्थितीत जगचें कशें शेतकारांक प्रश्न पडला. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हो नारो दिवपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या गजालींचेर लक्ष दिवचें जेणे करून गोवा डेअरी आणि शेतकारूय आत्मनिर्भर जातले अशें ताचें म्हणणें. तांच्या फायद्या खातीर संस्था जर भायर दूद विकता आसत जाल्यार आमी कित्याक विकचें न्ही. संस्था फायद्यान चलप ही गजाल मान्य, पूण शेतकारांचें कितें? दीसभर आंग मेहनत करून निमाणे कडेन आमकां कितें? ह्या संस्थांच्या कारभाराक लागूनच गोवा डेअरी लुकसाणीत आसा असो आरोपय ताणें केलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. गायत्री संस्था आमचे दूध उत्पादन तेचो मी सभासद पयलीं पासून हांव फावंडेशन. आनी म्हाजे कडेन म्हशीचो पयलीं धंदो आसलो. म्हशीचो धंदो आसल्या उपरांत मी तो कमी दूध मेळटा म्हटल्यार गव्हर्मेंटान स्कीम काडली गायीचो कामधेनू म्हटल्यार ते स्किमी अंडर गायी घेवया म्हणून मी गायी घेवपाक गेले. मी सगळी फॉर्मेलिटी केलं. म्हाका एक सर्टिफिकेट जाय आसली आमचे संस्थे मार्फत ती एनिमल हजबंडाक दिवपाक. ती हेंच्यांनी दिवंक ना. मागीर मी ग्रामपंचायतीसून हाडले आनी ती मी गायी घेतले कशें जाले तरी. मागीर दूध घालूंक सुरू केले संस्थेक. दर कमी पडांक लागलो. संस्था खंयची ती? गायत्री खंयसर ती? पेटेच्या वाड्यार. गायत्री पेटेच्या वाड्यार संस्था दूध उत्पादन सहकारी ते संस्थेक दूध घालून गेलो. बघले जाल्यार गायीची दूध घालून गेलो म्हणजे दर कमी पडांक लागलो. म्हाका दिसलें की मी भायर विकपाचो. भायर विकपाचो म्हणजे म्हाजे कडेन 15 लिटर दूध आहा. तर मी त्या भायर 10 लिटर म्हाका गिरायक मेळ्ळा. मी बॉटलीन भरून धानाची बॉटल आनी कोण जसो कस्टमर दिता तशें तशें मी बॉटली भरून दिवंक लागलो. जाल्यार तो चेअरमॅन म्हाका सांगता कितें, तूं ता भायर विकूं शकना. विकतय जाल्यार हुंसार आमी तुजो घेवचो ना म्हणून. तर मी ताका काय सांगलां असो कसो रूल आहा. आनीकय फार्मर म्हटल्यार विकतत म्हटलां. तांकांय सांग कायदो जाल्यार सगळ्यांक कायदो सारको. आनी म्हाज्या दुधान जर फॉल्ट आहा जाल्यार तूं म्हाजो दूध बंद करूं शकता किंवा हो तुजो बटर रेट बी येता असं सांगूंक शकता. तें आमी एग्री जावंक शकता. पूण तसो ना मग तूं तुजो इन्सेंटीव बी सगळो आडाय करून म्हणटा. इन्सेंटीव आडाय करून तुका मी भियालो कित्याक तेचेरच आमचो बेनिफीट आसता. आनी कामधेनू स्कीम काडल्या उपरांत गव्हर्मेंटाचा लोन हे 22 रुपयान म्हाका दर पडांक लागलो. म्हटल्यार जमचा ना म्हणून मी भायर घालूंक भायर घातलें दूध. भायर घातलें हे म्हाका धमकी मेळ्ळी की कंपल्सरी तूं हुसरच दूध घालूंक जाय. म्हटल्यार म्हाका तर जमचा ना इतक्या ते रेट कितके दिता तुका? 23 रुपया रेट दिता. 23 रुपये गोवा डेअरी? गोवा डेअरी. म्हटल्यार 23 रुपयान काय म्हाजो जायना. एक गाय पोसतले दुधाची जाल्यार 200 रुपया खर्च येता. मिनिमम 200 रुपया. पेंड एक 8 किलो घातलो पेंड 8 किलो घातलो तर 10 लिटर दूध येतालो. त्या भायर ताका इतर खर्च आनी ते गाय घेतल्या उपरांत मिल्किंग मशीन घेतले त्याचा लोन, परत ग्रास कटर घेतले ताका म्हाका काय सबसिडी ना, परता लोन आहा. आनी म्हाजा पोट म्हणून ह्या 23 रुपयान म्हाजा कसाच जायना म्हटलं. म्हणून मी म्हटलं भायर विकूंक नाका म्हणटात. सगळा दूध हुंय धाड म्हणटात. तसं म्हटलं जावं शकना कित्याक म्हाजो पोट भरता ना. मी म्हटलं तुमी विकतात. हय, सगळा जर दूध तांकां जर गोवा डेअरी घालपाक गेलो जाल्यार तुका टोटल कितके पयशे दिसाक मेळतात? 23 रुपयान हिशोब 15 लिटराचे. आता सध्या 15 लिटर आहा. फाल्यां म्हाजे आनीक गायी येतले न्हू. म्हणजे आनी 50 लिटर जाताला परत ते आहा ते. म्हणजे तांकांय पेंड दिवची पडटा न्हू. म्हणून म्हाका आतां भायर घालूंकच दिला आतां. कित्याक हे 23 रुपयान म्हाजो पोट म्हणजे म्हाजाय भरतना गायीचाय भरता आनी बँकेचे लोनूय फारीक जाता. आनी बँक आतां दारार येवन बसलेली आहा. आनी जर गायी जर मी ते विकले समज जाल्यार ते चेअरमॅनाक खबर आहा कशी लोनां फारीक करची पडटा ते. कित्याक तेकाय ते भोगलेलो आहा. तेंच्यांनी स्कीम पुरी जावचे पयलीं विकलेले आहात गायी. बँक आपली सोडिना न्हू. तांकां आयज ते मिनिस्टरा कडेन सुद्दां पावले आहात. कोणाक खंयच्या मिनिस्टरा कडेन कित्याक हे लोन माफ करा म्हणून. पूण ते माफ जायना आतां. ताका बॉन्ड पेपर बरोवन दिल्लो आसता अमके वर्सा ती पोसूकच जाय कंपल्सरी. फाल्यां विकूची पडली. विकून गेले जाल्यार ती स्किमीची ह्या सोंपाक ना. ते गव्हर्मेंटान दिला आमकां की अमके टायमाक ती गायी तुमचे सुट्टले. तो काय पिरियड सोंपाक ना अजून. म्हणजे फाल्यां म्हाका ते गायी सोंपासर ते ठेवचे पडले नाल्यार म्हाका ते इंट्रस्ट सकट फारीक करून परत सबसिडी फारीक करूची पडली न्हू. हे 3 गायीचा लोन, मिल्किंग मशिनाचा लोन आणि ग्रास कटर काय म्हाका सबसिडी ना. म्हाका ते 27-28 हजारांत होंडाचा घेवन येयल्लो. मी तर ते फारीकच करूंक जाय. आनी परत म्हाजा पोट आहा. आतां पेट्रोल आतां समज सुमुला सारके खंय तरी गेले आतां माजऱ्याक गेलो जाल्यार 50 रुपयाचा येवंक जावंक 50 रुपयाचा पेट्रोल म्हणजे दुधाचो परत म्हाज्या ह्यान देंवलो न्हू. म्हणून मी सांगता म्हाका काय करूंक ते कळना. गव्हर्मेंटा कडेन मागता मी तेजें काय करूंक ते सोल्युशन काय तर काडून दिवपाचो. ना ते गव्हर्मेंटान सगळां घेवन जावपाचें गायी बी मशिनां बिशिनां
आणि माझा लोन माफ करपाचा इतक्याच मागता. मी सर्व्हिस मागा ना की म्हाका सर्व्हिस आहे माझ्या अंगात. मी फार्मर, मी काय करू शकतो, कसलो भाजीपाल्याचो सुद्धा धंदो करू शकतो. पण मी असं न्हू की सर्व्हिस दियाचा ना. फार्मर आम्ही. असे जर माझ्यासारखे जर कमी जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट बेकारी वाढत चलली न्हू. आणि गव्हर्नमेंटान स्कीम काढल्या काम देणू की गायी घ्या, तुमचा रोजगार चलया. कसं चलतला? आणि आत्मनिर्भर भारत म्हणतात जाल्यार हे काय असं जाऊ शकता का? आणि मेकिंग इंडिया जाऊ शकता? यांच्यानी तर सगळं ते मोदीचे ते जीन पॅन्टीच्या वर्सान घातलेले फाटल्या. असं तर म्हाका दिसता. तो चेअरमॅन तर आपुणच काहीतरी व्हडलो करून दाखयता की त्यांनी एकदा गायी घेतले, ते टार्गेट सोंपच्या पयलीं ते गायी विकले तेंच्यांनी, फार्मरांनी आमचे संस्थेचे. ते आता तांकां बँक लोन करीत आहा. ते म्हणटा फारीक करा. तेंचे तो आता सुद्धा सध्यांनी विदाउट लोन घेतला लोकांनी. हे 22 रुपयान फारीक जायना. आपले पैसे काढले तेंच्यांनी, पण आयज तांकां बँक तेंच्या दारार येवन बसता. आमच्या अजून दारार येवंक ना, पण फाल्यां सकाळी येवं शकता. हेंच्यांनी अशी परिस्थिती हाडल्यार येवूच शकतली ती न्हू. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. रक्षाबंधनाचेरूय कोरोनाचे सावट आसले देखून घरातल्या घरात जावपी हो सुवाळो आशिल्ल्यान कांय भयणुल्यांनी आपल्या भावाक ओवाळीत आनी तोंड गोड करीत राखी बांदली. पळयात. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 22 ते 25 ऑगस्टा मजगतीं गोंयांत कमी अदीक प्रमाणात पावस पडये. कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 30 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसूये. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.